हरशी भुरग्यांक आवय बापूय मातयेत चिखलात खेळपाक कशीच दिनात। पण गोयात एक असोय आगळो वेगळो उत्सव जाता जातूंत भुरगीच न्हय जाणटेले लेगीत चिखलात मस्ती करतात आनी खेळटात। चिखलात खेळ, भक्तीत रंग आनी परंपरेची शान होच गोंयचो उत्सव चिखलकालो। गोंयाक एक गिरेस्त परंपरा दायज आसा। हे खातीर पर्यटन खात्यान गोवा बियॉन्ड बीचीस ही संकल्पना चालीक लावपाक सुरवात केली। हाचोच एक भाग आसा चिखलकालो। माशेलांत चिखलकाल्याची परंपरा अजून तिगून आसा। ती 400 वर्सां सावन चलत आयल्या। गोंय सरकारान आता तिका पर्यटन दर्जो दिला। चिखलकालो म्हळ्यार चिखलात खेळप, अर्थात हो उत्सव भगवान श्रीकृष्ण आणि ताच्या सवंगड्याच्या उगडासाक मनयतात। माशेलांतल्या श्री देवकी कृष्णाच्या आवारात हो उत्सव मनयतात। देवकी कृष्णाच्या देवळात जावपी अखंड सप्ताहाच्या सांगते वेळार हो उत्सव मनयतात। आषाढी एकादशी दिसा ह्या सप्ताहाक सुरवात जाता आणि दुवादशी दिसा दनपारा तो सोंपता। देवकी कृष्णाच्या देवळात जावपी अखंड सप्ताहाच्या सांगते वेळार हो उत्सव मनयतात। माशेलांतले गांवकार आणि हेर भाविक देवळात वचून पाया पडटात। मागीर आंगाक तेल काडून देवळा मुखावयल्या मैदानार एकठांय येतात आणि आषाढी पावसात तयार जाल्ल्या चिखलात वेगवेगळे खेळ खेळटात। हे खेळ श्रीकृष्णाच्या आपल्या सवंगड्या सांगतान जाता त्यो बालक्रीडा आणि रासक्रीडा आमकां दाखयतात। ह्या उत्सवात मातयेत आणि चिखलात माकून सगळेच एकाच रंगाचे जातात। थोड्या भितर सांगपाचे जाल्यार हो उत्सव एकचाराचे प्रतीक म्हणून नामनेक पावला। उत्सव खेळपी खंयच्याच जाती धर्माची बंधना दवरिनासतना भक्तीच्या रंगान मेळून एकरूप जातात। अशोच वेगवेगळे व्हिडिओ पळोवपाक भांगरभूंयचो यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करात। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर आणि व्हॉट्सॲप चॅनल फॉलो करात आणि पळयत रावात भांगरभूंय।